या भोव संजेच्या वेळी आम्ही हांगासर जमो जाल्या. आता थोड्याच वेळांनी आम्ही हांगासर मिसाच्या बलिदानाची सुरवातच हांगासर आराम करतल्या. मिसाचे बलिदान देव टेंपला भितर न्ही बगार हांगा तावन आराम जाता. जी कोण हांगासर हातून पुर्तेपणी वांटो घेतात ती खंडीत जावन हे मिसाचे बलिदान देव टेंपलांत ती मुंदरसून वेतात. देखून आम्ही सर्व ह्या रितींत तशेंच मिसाच्या बलिदानाच्या ह्या सुरवातेच्या रितींत हांगासर भक्तीपणी वांटो घेवया. तशेंच भितर आले दायकान परत भायर येवंक हांव आपोवणें दितां. दुसऱ्या संगती उडास दवरचें. गवळी बाप देव टेंपलाच्या दारवट्याच्या मेटा सरशी पावतस आपले क्रिस्तचो उजवाड म्हूण दुसरे पटीन उद्गारतना समेस्तांनी गवळी बापाच्या हातांत आसच्या पास्काच्या वातीतावनो वात पेटोवन घेवचें. दायकन तुमच्या तितल्याक तुमी एकामेका पेटोवचें न्ही. बगार पास्काच्या वातीतान उजवाड स्वीकार कर उपरांत हेरांक वांटचें. मोगाच्यानो हालेलुयाचो सणवार सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाची भोव अपूर्व रात. ह्या देवस्तुतेन भाग घेवच्या तुमकां सोमेस्तांक हांव मोगाचो येवकार मागतां. ही देवस्तुती उजवाडाचे रितीचो वे आरंभ जाता. देखून आतां क्रिस्तचो मणयारी आमचे समोर आसच्या ह्या जळत्या उज्याचेर आशीर्वादाचे मागणे करून तो आशीर्वाचन करतलो. उपरांत पास्काच्या वातीचेर आसचे आंकडे आनी घुर्त विवारून त्या वातीचेर दुंपाचे खिळे तोपून आशीर्वाद केल्ल्या उज्यातावन पास्काची वात जळयतलो. प्रितीच्या भावां भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्तांचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून ह्या राती पवित्र सभा आख्या पृथ्वीमेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगाता मेळोन जागी रावंक आनी मागणें करूंक उलो दिता. मरणांतलो जिवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें हे ताचें पास्क. ताच्या पास्कांच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकोन आनी जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो गुट संभ्रमन सोमयाच्या पास्कांचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताचे संगता देवा सोवें आमी जियोंक पावतल्या. वो आमचो तीर बरवसो. प्रार्थुया. देवा तुज्या पुता वरवीं तुज्या परिसराचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. वो नवो उजो तूं पवित्र कर. आनी ह्या पास्कांच्या परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सस्नाच्या परिसराचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. क्रिस्त काल आनी आज, आरंभ आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा, सर्व काळ आनी शेकडे ताचेस, ताकाच महिमा आनी राज्य पदवी
ससनाच्या ससनाक आपल्या पवित्र आणि महिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखो आनी सांबाळो. आमेन. उजवाड महिमेन जीवन जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो धांवडाव काडोक अंधकार आमच्या काळसा मतींचो. मोगाळ भाव भयणो, आता देव तेंपला तेवशी आमी पुरुषावार वेतेल्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो संभ्रम मनान दवरून आतां क्रिस्तचो म्हणयारी पास्काची परगटणी करतलो. ह्या वेळार क्रिस्ताक बरवसून आसची आमी जळत्यो वाती घेवन भक्तीपणान ह्या रितीन भाग घेवया. उल्हास करा तुम्ही सर्गीच्या देवदूतानो, सोमेस तुम्ही देवाच्या म्हणयारानो. उल्हास करा तुत्तुरी वाजोवन दी, व्हडारायाचे जैत केल्या देखून ताणे आमची सोडवण. संतोषुंदी पृथ्वी येद्या जळोकान तळतळची, आनी ससनाच्या रायाच्या प्रकाशान प्रजळची. जाणा जावं दी ती पण गेला म्हूण, काळोख सगळ्या सारा वयलो. आनी तूं आमचे माते
क्रिस्ताचे पोवीस सभे इतल्या वरत्या उजवाडाच्या किरणांनी तुका नेटयल्या आसता तूं संतोष पाव आनी येद्या व्हडा जम्याच्या उल्हास बरी थाळ्या गाजोंदी आता तुझे देवाळ आनी तुम्ही मोगाच्या भावानो या पवित्र केंडाच्या विचित्र प्रजळा भोवती जोमो जाल्यानो म्हज्या सांगाता मेळून मागा म्हूण हांव प्रार्थना दया सरपदवेदा देवाची पुरतो नाफो जाल्ल्याक म्हाका लेवितांचे मेळी खाण घेवंक दया केल्लो तो देव वो तूं म्हजेर प्रकाश आपल्या उजवाडा आसो आनी लाबो म्हाका सकत गौंचाक स्तुती हे वातीची आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात जो देव जावन आसा आनी ताचे सवे पवित्र स्पिरिताच्या एकवटान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया नीती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया खरेंच ते वाजबी आनी नीती प्रकार अदृश्य देवा बापाक सरपद वेदाराक आनी ताच्या एकल्या सजनीत पुताक जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक काळजाचे आनी मोतीचे सगळे सहकतेन आमचे ताळे उबारून नावाचे ताणे आमचे पासून आपल्या ससनाच्या बापाक आदमचे ऋण फारीक केले आनी आमच्या मोगा पासून विक्रयल्या आपल्या रक्तान पुरविल्ल्या पातकाचो अपराध पुसून काडलो कित्याक ही जावन आसा ती पास्क पहरब जेद्वा ती करी शेळी जिवेशी मारतात आनी रक्तान तिच्या भावार्थ्यांचे दारवोन पोवीत जातात ही ती रात जेद्वा दिमग आमच्या पुर्वजांक इस्रायेलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतले भायर काडून तांबड्या दर्यांतल्यान पाय भिजय नासता उतराशें केलें ही ती रात जेद्वा उजवाडाच्या कांब्यान दुस्पाटयलो पातकाचो काळो ही ती रात क्रिस्ताक सतमानतेल्या सहमेस्तांक संवसाराच्या कोटेपणांतावन आनी पातकाच्या काळोगोतावन विंगड करतात कुरपा पाटी जोहण दितात आनी पोवीस जाणांचे सभेक मेळूंक मेळयता ही ती रात जेद्वा क्रिस्त तुटोवन सांकली मरणाच्यो फोंडांतलो उठलो जायते हेवोन
नासलो कसलो सुफायदो आमी जल्मोन केली नासली जाल्यार ताणे आमची सोडवण ये कितली विचित्र आमचे ते तुजी काकूळ तुजी दया ये कितलो चिंतना वर्तो तुजो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुताक ये निजाय की गरजेचे पाताक ते आदावचे क्रिस्ताच्या मरणान पुसून काढला ते ये बागी तो अपराध ते देवडांनी तितल्या उत्तीम सडवणदाराक जोडूंक फावो जालो ये खरीस भागीराथ ती क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाल्लो वेळ आनी घडी जाणा जावंक बगयली ती ही ती रात जिचे विशयान बरेवन आसा रात दिसा परी प्रकाशतेली आनी मोज्या संतोषान रात आसलेली दीस जातेली कारण हे राती लाभचे पवित्रपण खोटेपण दावडयता अपराध धुवन काडता सुकोन पडलेल्यांक नेणटेपण पाटी दिता आनी रडतेल्यांक बुजयता द्वेष ती दावडयता समाधान तीर करता आनी पदवेदारांक खालती मान घालूंक लायता ह्या पासून ओपून घेये बागेवंता बापा ही रात फावो केल्ल्याक अर्गां जावन तुजे पवित्र सभेन आपल्या मणयारांच्या हातांनी बेटोवचे ह्या जळत्या केंडाचे सांजेचे बलिदान मुसाच्या वावरान केल्या ह्या मेणाचे वातीची संभ्रमीक बेटोवणी देवाच्या मनाक ह्या जळत्या उज्यान पेटोवच्या ह्या मेणाच्या कांब्याची स्तुती आमी आयकली हे केंड विभागसून वांटले जाल्यारी उजवाड तासो उणो जायना कित्याक माय मुसान उत्पन्न दिल्या ह्या मोलादीक वातीची काडचे मेण ताका पोस्तिथा ये निजाय की भागीराथ ही इजिप्त गारांक उठयली हेब्रेवांक ग्रेस्त केली रात सर्गाक आनी संसाराक देवाक आनी मनशाक एकवट केली देखून येसुमिया तुझ्या नावाच्या माना पवित्र केली वात हे राती सोहान खान नास कशा खातीर कळनासतना पेटो म्हूण आमी तुजे लागी प्रार्थाव स्वादीक आनी मनवोंची काणीक जावन तूं ती ओपून घे आनी सर्गींच्या दिव्या सांगाता उजवाडती सोबर सोंदे फांत्याचे नेकेत देव येताना ही वाजळोन आसची ताका मेळोन दी फांत्याचे ते नेकेत्र हांवें म्हणजे जे नेणा अस्तंत नेकेत्र ते अमांतान पाठी येवन मनशा कुळाचेर
शांत प्रकाश वांकयले देखून येसुमिया आमी तुजे लागी प्रार्थना हे संतोषाचे पास्क परबे काळी समाधानाची दीस आमकां तूं लाभय आमकां तुज्या सेवकांक आनी समेस्त क्लेरिकांक आनी तुज्या भक्तिवंत लोकांक सवे आमच्या बोलबागेवोन बापाक फ्रांसिसाक आनी आमच्या विस्पाक जरळ आयजाकाक कळनासतना राख आनी सलय आनी सांबाळ आमचेर सरकारी अधिकार सलयत्याल्यांचेरी तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या उतरावरत्या बऱ्यापणाच्या आनी दयेच्या देण्यान तांच्यो आलोचनो नितीचे आनी शांतपणाचे वाटेक परती अशें तांची संवसारी वावट आखेर जातस तुजे प्रजे समेत सर्गींच्या मायगावाक ताणी पावाशें केलें त्यास आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात जो देव जावन आसा आनी तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता सहस्नाच्या सहस्नाक काच्या परगटणे सोवे आयच्या देवस्तुतेचो पयलो भाग सोमता ह्या वेळार आमचो वाती पालवोन देवाचे उतर आयकोनच्याक बसचे देवाच्या उतराचो संभ्रम आयच्या देवस्तुतेचो दुसरो भाग पास्क म्हणजे उतरवणी हाका संबंद जाल्ली पोरण्या सोल्ल्यांतली 3 वाचपां आनी नव्या सोल्ल्यांतले 1 वाचप आयच्या देवाच्या उतराच्या परगटणेंत आमी आयकत येलां हर एक वाचपा उपरांत जोगते कीर्तन आसतलें हर एका किर्तना उपरांत क्रिस्त म्हणयारी प्रार्थना करतलो ह्या प्रार्थना संदर्भी आमी उबे रावचे आयच्या देवस्तुतेचे पयलें वाचप उत्पत्ती ग्रंथांत हांव वेंचलां ह्या वाचपांत संवसाराच्या रचने विशीं उल्लेख केला थंयसर आमकां वाचूंक मेळचें वाक्य देवान आपणे रचयल्लें सगळें देखलें आनी तें ताका बरें दिसलें तर ह्या घडये देवाच्या रचनेची कथा चीत दिवन आयकोव्या भयणीनो दाबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आमी आयकोव्या पुर्वींच्या काळार देवान आपल्या परजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक कसो फाटयलो ते आमी ध्यान मनी नियाळुया आनी ह्या पास्कांच्या संभ्रमांत आमचे भितर सुरू केल्लें तें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्णायक पावो म्हूण आमी मागया. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आदिसागोराचेर अंधकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो देवाक उजवाड बरो दिसलो देवान उजवाडाक काळो कतावन विंगड केलो देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें सांज जाली सकाळ आयली हो पयलो दीस देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतरळ जावं आनी तशेंच जालें देवान अंतरळ केलें आनी अंतराळा सेकेलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांतावन विंगड केलें देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें सांज जाली सकाळ आयली हो दुसरो दीस देवान म्हळें
आकाशा पोंदले उदक एक सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धर्न दिसूं आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें, भुमी वनस्पतीक उत्पन्न करूं, सर जिन्स्यांची बी दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली, सर जिन्स्यांची बी दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जालें. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसातावन रात वेगळे करूंक आकाशाचेर दिवें जावं, काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. प्रत्येक उजवाड दिवंक आकाशाचेर तें दिवें आसूं आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक आनी नेकेत्रांय ताणें रचली. प्रत्येक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांतावन उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 4थो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राणी आनी भरूं आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबूं आनी तशेंच जालें. देवान सर जिन्स्यांची व्हड व्हड माशें आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतेले प्राणी रचले आनी सर जिन्स्यांची पाकेटाची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकांत बरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उडंड सोडूं. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सर जिन्स्यांचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजती. देवान सर जिन्स्यांच्यो रानवट मनजती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया, दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजतींचेर आनी धरणीर चलतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवं. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री म्हूण ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या आदीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजतींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आबले सगळी पृथ्वी वयली सर बीन दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजतींक, अंतराळच्या सुकण्याक आनी धरणीर चलतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसल्या सर प्राणियाक, सर जिन्स्यांचे थण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपलें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपल्या हातीक घेतलें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपतस 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो. देवाचें उतार हें. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराक नावाड. सर्वेस्पोरा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. मैमेन आनी वैभवान भरलो प्रकाश बरीत म्हणटान नेसलो. पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचेर बांदून
दुखाच्या ससनाक तिथीर घड केल्याय मानता परी दर्यान तिका पांगून धरल्या तिचे पर्वत दोंगर उदकांत बुडोन आसा फालक्याने जरी तूं फुटाश्यो करताय गुंड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयताय तांचे बगलेन मळबा वयली सुकणी आपले घोंटेर बांदतात रुखाच्या खांद्याचेर बसून गायन करतात तुझ्या अज्ञात सर्वेस परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर धाड तुझ्या अज्ञात सर्वेस परा आणि संसाराचे रूप तू प्रार्थया सर पदवेधरा ससनाच्या देवा तुझ्या करण्यांची मांडावळ सदांच अजापांची आरंभार तुवें संसार रचलोय त्यावन अधिक उत्तम संसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बली तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सत समजोंक दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या समया मरेपात पास्का फेस्ताचे मूळ आमकां पोरण्या सोल्ल्यांतल्या निर्गमन पुस्तकांत वाचूंक मेळटा इजिप्ताच्या गुलामपणांत कस्टोनासच्या इस्रायेलकारांक देवान मोइजे मुखांत गुलामपणाच्या बांदपासातावन उतरून आपली महिमा तांकां परगट केली हे सगळे आटापचे देवाचे उतर आमी आतां आयकुया निर्गमन पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान मोइसेक म्हणलें तूं कित्याक बोब मारताय इस्रायेलीतांक पैण फुडें व्हरूंक सांग तुजी बेतकाटी उबार तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर अशें इस्रायेलीतां दर्या मोदे सुकी धरणी वयल्यान चलतली आबळे हांव इजिप्तकारांची काळीज धारून करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले आनी हांव फाराव्यांचेर आनी ताचे फौजेचेर ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडेसवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो जेन्ना फाराव्याक ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडेसवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकार वळखतले इस्रायेली ताचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या पाटल्यान येवन रावलो तशेंच कोपाचो खांबोय मुखल्यान वेतलो तो पाटल्यान येवन रावलो अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेलितां मोदें आसलो राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायेलितांचेर उजवाड फांकयतलो अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्पोरान सगळी रात उदेंत तितावन एक वादळ धाडलें अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जाले इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले फाराव्याचे 6 घोडे ताचे रथ आनी ताचे घोडेसवार तांच्या पाटल्यान दर्यांत भितर सरले फांत्या फरार सर्वेस्पोरान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन
इजिप्तकारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पाटायलें. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हणलें, आमी इस्रायेलीतांतोन पळून धांवया, कित्याक सर्वेस पोरस तांच्या पक्षान इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस पोरान मोइसेक म्हणलें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी ताच्या घोड्यासावारांचेर पडटले. मोइशेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळून धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस पोरान तांकां दर्या मोदें झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयिल्लें आनी इस्रायेलीतांची पाट धरून दर्यांत भितर सरले फाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार तांतू बुडले. कोणूच एकलो वांचून उरलो ना. पूण इस्रायल परसा दर्या मोदें सुके धरणी वयल्यान चलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. त्या दिसा सर्वेस पोरान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडीं पळयली. सर्वेस पोरान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्लीं कृत्यां इस्रायलितांनी देखलीं. लोकांक सर्वेस पोराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस पोराचेर आनी ताच्या सेवकां मोइशेचेर पातयेणी दवरली. तेन्ना मोइशेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस पोराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस पोराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक मैमेवोन ताचे सयत घोड्याक आनी घोडे सावारांक उडयल्यात ताणें दर्यांत. देवाचे उतर हे गीत गायता, कित्याक मैमे बरी जैत ताणें जोडला. घोड्यांक आनी घुडसवारांक दर्यांत ताणें शेवटिल्या. सर्वेस्पोर म्हजें बळ आनी म्हजें त्राण. तो म्हजो तारो, तो म्हजो देव, हांव ताका वाकणटां. म्हज्या बापाचो देव तो, ताका हांव नावाडटां. सर्वेस्पोरेक झुजारी वय सर्वेस्पोर ताचें नांव. फार्याव्याची रथां आनी ताची फौज दर्यांत ताणें शेवटिली. घटमुट्टाचे घुडसवार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. गुंडायांनी ताका वेडो घालो. फातरा परी ते थळा पर्यान पावले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपले पदवेन मैमेवन जाला. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्माना पाडाव करता. सर्वे
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आदली विस्मिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळतात. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एका परजेक पिडापीड दितल्या पारावेच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सडवून दिवन तूं करताय. तर आख्या पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक भावार्थान अब्रामाची भुरगीं जावं आनी विंचलेल्या परजेची वडवीक जोडोवंक पावो कर म्हण मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. देवाचे उतर येझेकिएल प्रवादीक प्राप्त जाले आनी तो देवाचे उतर इस्रायल घरांक परगटून अशें प्रवाद करी लागलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातेल्यात. आनी हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो आनी म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. म्हणली सर्वेस्पोराची बासवणी आतां परगटच्या देवाच्या उतरांत आयकोव्या. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोराचे उतर म्हाका पावले. मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या काशा देशांत वस्ती करतली तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तुवांनी तो बाश्टायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वरयलें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बाश्टायलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायलीं आनी सगळ्या देशांनी ती दुस्पोटलीं. तांचे साली आनी कर्तुवां प्रमाणे हांवें तांची मुनसुबी केली. पूण राष्ट्रां मदें ती आयलीं तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय ती आयलीं थंय म्हजें नांव बाश्टायलें. अशे लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सर्वेस्पोराची परजा, तरी ताणें आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ले त्या राष्ट्रां मदें बाश्टायल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसा. देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या, हे हांव तुमचे पसोत न्हय. बगर तुमी गेल्ल्यात त्या राष्ट्रां मदें तुमी बाश्टायल्ले त्या म्हज्या नांवा पसोत करता. राष्ट्रां मदें बश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बाश्टायल्लें तें म्हजें नांव हांव परतून पवित्र करतलो. आनी तुमचे उदेशी हांव ताच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्राय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पोर, हांव तुमकां राष्ट्रां मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशाक हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळपांतलीं आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्याचे प्रमाणे सलाशे करतलो आनी म्हज्यो आज्ञो तुमी पाळयेशे करतलो. तेन्ना हांवें तुमचे पुर्वजांक दिल्ल्या देशाक तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचे उतार हें.
आत्मो तुका अत्रेका मुझ्या देवा जशे मेरो वांगडे सरिता नेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेका मुझ्या देवा म्हजो आत्मो देवा जीवन देवा तानेता केतना वचून देवाच्या सत्रे मुखार रावूंक म्हाका मेळा जशे मेरो वांगडे सरिता नेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेका मुझ्या देवा परबीच्या दाबाच्या वेळी लोकां जम्या सोवे मेळून संतोषाचे उल्हास सोडून कीर्तना गावून परिवारा सवे देवाच्या मंदिराक हांव वचून आसलो जशे मेरो वांगडे सरिता नेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेका मुझ्या देवा तुजो उजवाड आनी तुजे सत म्हाका पाटय तींच तुज्या पवित्र दोंगराक वाटोरू आनी म्हाका तुज्या निवासा व्हरून पावू जशे मेरो वांगडे सरिता नेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेका मुझ्या देवा जशे मेरो वांगडे सरिता नेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेका मुझ्या देवा प्रार्थया सर्व बळिश्ट देवा तुझ्या आख्या पवित्र सभेचेर दयेन दिश्ट घाल सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणेचें काम समाधानान चलोवन दी पडता तांकां तूं उबारताय पोरणे जालां तें नवें करताय आनी जेजू क्रिस्त सर्व रचनांच्या आरंभा आनी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परतून संपूर्णायक पावयताय हे निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी भोगोवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवीं जिवंतपणाचो संतोष पासारून ह्या वेळार आमी महिमा देवाक गायतले ह्या वेळार आल्तारीचे दिवे पेटोवचे धांपून आशिल्ली जिवंतपण जेजूची कूड उगडची आनी घांटी कंपिणे सोवे आमचो संतोष पासारचो महिमा देवा उजगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेला देवा बाबा
प्रार्थया. देवा आमच्या सर पदवेदरा बापा, महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजीं भुरगीं करता. तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतांदवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं. अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साखरी करूंक पावो. आमच्या हे आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. संवसाराच्या सोडवणे खातीर देवाचे योजन कितें म्हणले विविध संदर्भांनी विविध प्रवाद्या मुखांत देवान थोड्या मापान उगडापे केले. पूण आयन काळार आपल्या एकल्याच पुताच्या मनशा सैंबा वरवीं आनी ताच्या कश्टां मरणां आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं संवसाराक ताणें आपणाकच संपूर्णपणी उगडापो केलो. ह्या घडिता मुखांत मनशा कुळाचे पातक धुवन काण ससनाच्या जिविताक उतरायिल्ले सांत पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांत विवरिल्ले आमी आतां आयकुया. सांत पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणात. तशें आसता बापाच्या महिमे बरी सक्तीन क्रिस्ताक मेल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्त सवें निकेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे अदले सैब क्रिस्त संगता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकांच्या बंदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त संगता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवें जियोंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमंता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला. तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन जाला. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. हालेलु 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 हालेलुया. हालेलु 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 हालेलुया. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. आकाशो काळोख नपय जाला. उजवाडाचो सूर्य उदेला.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आयतारा फांत्या पारार आपणे तयार केल्ल्यो फॉर्मळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधे सरशी आयल्यो तवळ समाधे तावन फातर पाटी लोळयलेलो तांणी देखलो समाधे भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना कितें घडलें काय म्हूण ती शर्मोवन आसतना जळजळीत मुस्तायकी न्हेसलेले दोग जण तांचे सरशीन येवन उबे जाले स्त्रियो भियान तरतरल्यो तांची दिश्ट धरणीक आरावन लागली तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले जिवंत आसलेल्यांक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक तो हांगा ना ताका जिवंत उठयला तो गलिलियांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगल्लें तें उडास करा मनशा पुताक पातकाच्या हातांत पराधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय तवळ त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उडास आयलो समाधे तावन पाटी वचून तांणी ह्यो संगती 11 जाणांक आनी हेरांक सगळ्यांक सांगल्यो खबर दिल्ल्या स्त्रियो ह्यो मागदला गांवची मोरी जुवान जाकोबाची आवय मोरी तांणी आनी तांचे सांगाता आसलेले हेर स्त्रियांनी ह्यो सर संगती धर्मदूतांक सांगल्यो पूण स्त्रियांनी ते कितें सांगलें तें तांकां एक घडपाचे काणये बरी दिसलें आनी तांणी तें सतमांतलें ना पूण पेद्रू उठोन समाधे सरशी धांवून गेलो बागोवन समाधे भितर पळयतना ताका साणाची लुकटां मात्र दिसलीं आनी कितें घडलां काय म्हूण आपणा इतल्याक विस्मीत जावन तो पाटी गेलो देवाचे उतर हे क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो आख्खी पवित्र सभा आयचे राती पास्क वा सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाचे परब आचरण करता सोमी खरोच जिवन जाला आनी केदींकच तो मरोसना ससनाक तो जियेता हालेलुया म्हणून आमी व्हडा संतोशान आनी उल्हासान गीत गायता क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण एक चारित्रीक घडीत जावन आसा ते रित्या फंडा वरवीं आनी सिसांनी दिल्ल्या साक्षी वरवीं आमी रुजू करयेत क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण भावार्थाच्या गुटाचें केंद्र आसून चरित्र प्रास उंचायेक तें वेता आनी जेजूचें तें मनशापण देवाच्या महिमेंत तें बदलता क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण ताणें संवसारी जिवितांत परत येवचें तसलें न्हय बगार जिवन जाल्ली ताची कूड कुर्सायिल्ली म्हणून वळखूंक आमकां प्रत्येक आपोवणें दिता ताच्या पाशांवाचे गुर्त म्हणजे ते 5 घाई
ताच्या कुडीर आजुनी आसले हे महिमेपर्यंत स्थितींत तो दैवीक जिवितांत वांटो घेता. क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपण ताचे सर्व शिकोवन आनी कृत्यां थीर करता आनी ताच्या त्या दैवीक पदवेक आमकां साक्ष दिता. हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवेत. हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवान आयलोलो तो जिवेताचो उंडो. तशेंच हांवच जीव आनी जिवनपण. कोण म्हाका सतमंता तो ससनाक जियेतलो. क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपण ताका संवसारी जिविता वेळार आमकां दिल्ल्या असल्या आनी हेर सबार बसवण्यांची संपूर्णाय आटापता. पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत वेल्लो जिवंत क्रिस्त आमच्या नितीवनपणाचें आनी जिवनपणाचें खारान तो जावंक पावता. मोगाळ भावां भयणीनो, जेजूचें पुनर्जिवनपण क्रिस्तांतय आमच्या भावार्थाचो मुकुट आनी केंद्र तें जावन आसा. जर क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवंक नातलो तवळ आमचो भावार्थ व्यर्थ म्हणटा सांव पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. जेजू खरोच जिवन जाला म्हणल्याक पवित्र पुस्तकच आमकां साक्ष दिता. जेजूक निके पिल्लो तो रितो फोंडू जिवंत क्रिस्ताक भेटोन धर्मदूतांक खबर दिल्ल्यो त्यो स्त्रियो जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्यो पयल्यो साक्षी जाल्यो. उपरांत पुनर्जिवंत क्रिस्त पेद्रूक, त्या नंतर एम्माऊसच्या वाटेर त्या दोगां शिसांक, उपरांत 11 जाणां त्या आपोस्तलांक दिश्टीक पडलो. नंतर सबारांक तो दिश्टीक पडलो. ह्या सर्व गणितांद्वारी आमकां स्पश्ट जाता की जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाला. तो मरणाचेर जैतेवन जाला. आनीक केदींच तो मरचो ना. आयची लितुर्जी आमी आराम करता आसतना पास्क म्हणल्या शब्दाचो अर्थ आमकां आयकोंक मेळ्ळो. पास्क म्हळ्यार उतरोन म्हणून अर्थ जाता. आनी आयची पोरन्यासोल्ल्यांतलीं वाचपां हेंच सत आमचे मुखार दवरता. उतरोन खंयसर पातकातावन कुरपेच्या जिविताक, काळोखातावन उजवाडाक, निराशेतावन भरवशाक, मरणातावन पुनर्जिवनपणाक. थोडो वेळ ह्याच उतरोने विशांत आमी नियाळ करया. पयलें उतरोन जावन आसा पातकातावन कुरपेच्या त्या जिविताक. प्राजिताचो काळ आराम करच्या वखता आमच्या हर एकल्याच्या तकलेर सिंस घालून आमी ह्या प्राजिताच्या काळाक भितर सरल्या. आनी तवळ आमकां दिल्लो तो संदेश सुमयाक एक वाट तयार करा.
पातकी जिणे बदला, पवित्र स्नान घेया आनी तो वळो सोमी जेजू क्रिस्त तुमची पातकां बक्षितलो. पातकी जिणे बदला, बरी खबर संबंदा वय पातक रडोन जिणे बदलोंक देवा आनी पेल्या थंय राजी जावंक आमकां मेळिल्लो सुवार्थेचो संदेश हो जावन आसलो. पातक म्हळ्यार देवाच्या कुशेक आडवेचें, देवाच्या त्या कुशेक नाकुशी दाखोवची. पातकी जिवीत कुरपे रहीत जिवीत तें जावन आसा. सुमयाच्या सावळेंत जियोवचें कुरपे भरीत जिवीत, देवाची कुशी करची, देवाच्या कुशेक खालतीमान घालचें तें जावन आसा कुरपेचें जिवीत. आनी हें देवानच आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा. आनी देखून सांव पावलो रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें सांगता, पातक सडले बरी कुरपाय सोडोन आयली. ह्या वरवीं मरणाच्या सावळेंत आसल्या आम्हा सर्वांक सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं ससन जिवीत पावोस जाला. दुसरें उतरोन जावन आसा काळोखांतावन उजवाडाच्या जिविताक. सांव पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता, उजवाडाच्या भुरग्यां परी तुमी चला. उत्पत्ती ग्रंथांतलें आयच्या पयल्या वाचपांतलें उतर आमी आयकलें. उजवाड जावं आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे उजवाड जालो. हर एका पास्कांच्या जागराणेंत आमकां परत आयकोंक मेळचो तो उद्गार जावन आसा, आपले क्रिस्ताचो उजवाड. आमकां ल्हानपणी पवित्र स्नान लाभतना आमच्या हातांत दिल्ली ती वात ह्याच उल्या संगी, घेयात क्रिस्ताचो उजवाड. मार्टीन लुथर किंग अशें सांगता, काळोखाक काळोख नाश करूंक जायना, तें उजवाडाक मात्र साध्य. चीना गांवची लोकांची एक सांगणी अशी आसा, काळोखाक दुर्सोंच्या बदलाक एक वात पेटय. एक जळची वात आनी एक वात पेटयतना तेचो प्रभाव दडतो जाता. उजवाड होगडायना, तेच परी पास्कांची परब म्हाका तशें तुमकां एक उजवाड जावंक आपोवन दिता. तिसरें पास्क जावन आसा निराशेतावन बरवशाक एक आपोवणें. आपल्या परगट जिणये वेळार सिसांनी जेजूचो पाटलाव केल्लो, ताची शिकोवन ताणें आयकल्ली, ताणें केल्लीं ती अद्भुतां ताच्या दोळ्यांनी पळयल्लीं. आनी तांच्या काळजा भितर एक आशा आसली की जेजू एक राजवट स्थापन करतलो आनी तो वळो ताच्या राजवडकेंत उजव्याक आनी दाव्याक बसचें भाग आमकां फावो जातलें म्हणून.
पूण जेजू कुर्सार मरण पावल्या वेळार ते सगळे निराशी जाले. तांचे मदें घुसपड जाली. शीस सगळ्यांनी फसळले. पूण पुनर्जीवन क्रिस्त तांकां भेटतस नव्या बरवशान ते भरले. तांची निराशा आतां बरवशांत ती बदलोन गेली. आमी जावन आसाव बरवशाचे यात्रीक न्हय निराशेचे. सोमयातय आमचो बरवसो केदींकच उणो करूंक नजो. बरवसो आमकां केदींकच निराश करिना म्हणटा पापा फ्रांसीस. पापा जुआंव 23 अशें सांगता, तुज्या बियां विशीं संवाद करिनाका. तुजीं स्वप्नां तशेंच बरवशा विशीं तूं संवाद कर. तुज्या सलवणे विशीं तूं चिंतिनाका. पूण तुज्या संपूर्ण जायनांतल्या सक्ते विशीं सदांच नियाळ. गमन दी तुवें कितें करून सलवणी साकल्या विशीं. पूण तुका कितें करूंक जाता त्या उद्देशीं बरवशान तूं फुडें सर. मोगाळ भावां भयणीनो, कश्ट दग्ध समाजचे सलवणी आमकां निराशा हाडून येता. पूण आमी थंयच रावचें न्हय. बगारी निराशा जर बरवशान आमी बदलता आमचें जिवीत परसळटलें तें फुलतलें. निमाणें पास्क जावन आसा मरणातावन जिवंतपणाक उतरोन. मरणा नंतर कितें म्हळ्यार त्या सवालाक आज आमकां एक स्पश्ट जबाब मेळटा. हर एक धर्म ह्या सवालाक जबाब सोदून गेल्लें आमकां कळीत आसा. हिंदू धर्म म्हणटा की मरणा नंतर आसा मोक्ष वा कैलास वा मुक्ती. तशेंच बौद्ध धर्म आमकां सांगता की मरणा नंतर आसा निर्वाणा म्हणजे नवेंच एक जिवीत. जैनांच्या धर्मा प्रमाणे मरणा नंतर आसा संपूर्णता. पूण आमकां क्रिस्तांवांक मरणा नंतर कितें पास्क असो अर्थ आमकां दिता. क्रिस्तांव लिसावा प्रमाणे पास्क म्हणल्यार एक विशेष अर्थ आटापून आसा. शब्दाचो अर्थ पुनर्जीवनपण. पूण क्रिस्तांव समर्थतेच्या सुरवेल्या शतकांनी सांत मेलिटो ह्या परी अर्थ दिता. पास्क म्हळ्यार कश्ट दग्ध आनी कुरीस. सोमी ह्या संवसारांत आसतना दुबळेकायेचें नेसन न्हेसोन कश्ट दग्ध सोसून कुर्साचेर आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन सगळ्या मनशा कुळाची ताणें सोडवण केली. ताणें आमकां गुलामपणांतावन सुडका, काळोखांतावन प्रकाश, मरणांतावन जिवीत, बलात्कारांतावन ससन राजवटकी फावो केल्या. आनी म्हूण धरून तो आमकां सांगता आमी जावन आसाव
ससनाक याजक पोनो आमी जावन आसाव ससन देव परसा आनी सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचे पास्क आनी सुडवणो. तर मोगाळ भावां भयणीनो, आज आमी नियाळ केल्ले विशय फकत 2. पयलें जावन आसा जेजू मेल्ल्यांतलो जिवन जाला आनी केदेंकस तो मरोसना. बगार आमचो देव जावन आसा सदांकाळ जियोंचो देव. दुसरें पास्क म्हळ्यार उतरोनो. पातकातावनो जिविताक कुरपेच्या जिनयेक, काळोखातावनो उजवाडाक, निराशेतावनो बरवशाक, मरणातावन पुनर्जिवनपणाक. तर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक पास्का पेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. तोच सोमे पातकाचेर आनी मरणाचेर जैतेवन जाल्लो आमकांय ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटेली करून दी आनी ससनाक ताचे सोवें ताच्या त्या आनंदांत जियोवचें भाग फावो करून दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. देवस्तुतेचो 3रो भाग, पवित्र स्नानाचो सेवा धर्म. आतां क्रिस्तचो मणयारी प्रार्थना करून उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो. देखून सर्व आमी उबे रावया आनी ह्या रितींत भक्तीपणी भाग घेवया. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागोया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतिल्ल्या पवित्र आत्म्याक विस्वासी रावप, तोच आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, या भोव पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रचलाय आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयलाय. हाचो आमी ह्या जागरण दिगवाशी काळजांत उगडास करता. कनवळाय आमकां तो पाव. ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी तुजे लागीं परातून मागता. आमच्या कुडीन जीव बरोवंक आनी तो नितळ करूंक तुज्या काकूळटेचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली. अरण्याक तिची तान मागयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शेती जॉर्दान न्हंयेंत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्ले आमचे सैम पुनर्जल्माच्या नानांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी ह्या पास्क करपे समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भावां भयणीच्या संतोशांत आमकांय वांटो मेळों दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां आमी आमच्या पवित्र स्नानाचो आंगवण्यो नव्यान करतेल्यो. देखून पास्काच्या वातीतावन आमचो वाती पेटोवन क्रिस्ताच्या मणयारान विसारच्या सवालांक
जाप दिवन आमी आमचो भवाट पासारया. भावां भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नव्या जिनियेचे साल आमी धरचे खातीर ताचे सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निखे पेली. ते पासत प्राजीत काळाचे दंडोवणी आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करून कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसोवण्यो आज परत नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात मो, सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मो, सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात मो. सर्व पदवेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सतमंतात मो. जेजू क्रिस्त तसो एकलोसो पूत अंकवार मरियेंतान जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निखे पेलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सतमंतात. बापा आनी पुतातान उपजल्ल्या आमच्या जीवदातारा पवित्र आत्म्याक तुमी सतमंतात मो. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सतमंतात मो. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोगसाणें आमकां दिलां. तो सर्व पदवेदार देव आमच्या सुमयांक जेजू क्रिस्तचो बाप आमा सुमेस्तान पास्कांच्या जिविताक आपल्या मोगा सांबाळूंक क्रिस्त आमच्या सुमया मरेपात. वाती पालवोंच्यो. Mona
ते सोमेस बचाव जाले आणि ते मुनाले सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय. येदोळूस त्रिएक देवातय आम्ही आमचो भावार्थू सारला देखून आता आम्ही भावार्थ्यांच्या प्रार्थनांत भाग घेवया. भयणीनो, आमची प्रार्थना पवित्र सभे पासत आमच्या राष्ट्रा पासत पिर्गस कुटुंबा पासत आता सर्गी बापाक आमी भेटोवया. मोगाळा बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे घडीत नियालेल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी उजवाडाचे प्रतिनिधी जावन तुझ्या पुताक साक्ष जावंक कृपा लाभय म्हण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत विविध जाती कातीचो विविध धर्माचो लोक जियेतना धार्मिक स्वातंत्र्य आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य मानून घेवन शांती समाधानाचे जिवीत जियो प्रेरण दिवचे तशेले राजकीय फुडारी आमचे मदें उपजय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. गरजेच्या वस्तूची मोल वाढून येताना मध्यम वर्गाच्यांक आणि दुबळ्यांक जिवीत कश्टाचे जाला. युवजनांक कामाचो अवकाश नसताना कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बिगडल्या. ह्या संदर्भात बऱ्या मनाच्या मनशाच्या उदारपणा मुखांतर अडचणींत आसच्या कुटुंबाक आदार लाभसो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर तरांच्या पिडेस्तांक फावो ती चिकित्से मेळून ह्या मुखान तुज्या पुता जेजूची गूण करची सकत तांचे थंय वाळून दी आनी भलायकी बरी जिवीत जियोंक तांकां फावो जावं दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तुजी जानवायेन वाडोवन भावार्थांत तीर जावच्याक तुजी कृपा लाभय. बऱ्या जिणये सल्ली मुखांत्र आदर्श समाज निर्मूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज ह्या योकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या सर्वांनी काळोखांतावन उजवाडाक येवच्याक पुनर्जीवन क्रिस्ताचेर सदांच भावार्थ दवरिशें आनी सासणीक जिवीत जोडिशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची कालतीं प्रार्थना देन तूं मानून घे. ह्या प्राजिताच्या काळार पातक रोडोन नवी जिणी कुरपेची जिवोंक तुवें आमकां फावो केलाय आसता. ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. फुडल्याय आमच्या जिवितांत सदांच तुज्या कुशेक खालसावन तुज्या त्या आनंदांत वांटेले जावचे बाग आमकां हर एक लाग तूं लाभय म्हण मागता. तुज्यास पुनर्जीवन क्रिस्ता वरवीं. आता देवस्तुतेचो चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवा धर्म ह्या रितीन भक्तीपणी आमी भाग घेवया. Baba, mundo ani
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मेळ्ळें, आमच्या आनी अख्ख्या परिसरेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मै पासान मानून घे. पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवं तुवें आमकां पावो केलें, तर तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताचें वखद जायसें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचें नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकनो पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो, पण अदीक करून या उत्तम राती तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली, तोच तो दुलोब निरापराधी शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. असल्या दिनवासी काळजान बोदयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत, तीन तूं मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत नाम पावो मुजे पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच कोरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत.
सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा आनी साखरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांचेर दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणांच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर. स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात तो भोव पवित्र दीस समरमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या स्वामी आनी देवाचे सदांच ओंकारमय मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जोजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआंव थॉमास जाकोब फिलीप बर्तोलोमेव मातेव सिमांव आनी थादेव लीन क्लेत क्लेमेंट क्लिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिस्तोगन जुआंव आनी पावलो कॉस्प आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राग आनी आदार दी. बापा तुझ्या मनयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आनी सर पातकांचे बोक्साने आमकां फावो केलाय. तांचे पासत ती आमी समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजे सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल. ती तूं मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेधरा बापाक दोळे उबारून दिन वसलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटोया. सुम्याचे
बापा आमी तुजे मनियारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली व जिविताचो उंडो आनी सुडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी बावार्थाच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुजे याजका मेल्की सदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानवो सर पदवेदरा बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी कालतेपणी मागता अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरें सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर भावार्थाची मोहर आसून ती आमचे मदें आदीं गेल्यांत आनी विश्ववंत आसात तांकां आनी क्रिस्तांत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं तुज्या अगणीत काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळय नाका पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुआंव स्टेफन मातियस बार्नाबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रो फेलिसिता परपेत्वा आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशें तो सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणी आतां आमी मागोया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजें कशें सरगार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं
एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगान स्वीकार करया ताका आमी भक्तीन ताका आमी सेव्या शांतीन ताच्या आमी चलया शुभवार्ता प्रसारुया
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारावरवीं तुवें आमकां दादोशी केलाय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. हालेलुया. क्रिस्त जिवंत जाला हें आमचें गायन. तुमकां समेस्तां परगांव तशा सर भाव भयणीक पास्का फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. जिवन जेजूच्या आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या संदेशेर आमी सर मागता. आयच्या ह्या संभ्रमाचें तशें पास्काच्या त्रिदोमाचें मुखेलपण घेवन भगवंत हप्त्याचो संभ्रम अर्थाभरीत केल्लो आमचो मोगाळ गवळी बाब अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो तांचो म्हज्या आनी तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन उपकार हांव बावडतां. मुखल्या हप्त्याची देवस्तुती अशी आसा. शुक्रारा सुनीता सायमन फर्नांडीस कल्याणपूर बी वाडो, रॉबर्ट डिसोजा कक्कुंजे, एलिशा आनी विवियन फर्नांडीस अबुधाबी. पास्का फेस्ताक आदार दिली जावन आसा तो पिरचेंत सुनीता सायमन फर्नांडीस कल्याणपूर बी. मोडदोम दिल्ली वरुण सल्धाना संतकट्टे, माइकल लिनेड अल्मेडा मिलाग्रिस ये, रॉयडन एंड अलीडा डिसूजा कल्याणपुर बी, मेरी लुविस मिलाग्रिस बी, हेलेन एंटनी सिक्वेरा मिलाग्रिस बी, सैंड्रिया एंड शॉन पुत्तूर, लिली डि सिल्वा आणि कुटाम उप्पूर बी, लवीना आणि पीटर मेंडोन्सा उप्पूर बी, फ्लाविया मेनेजेस आणि कुटाम मिलाग्रिसिये, रिचर्ड फुटाडो आणि कुटाम काकुंजे, एल्विटा and Ellen Martes Edbettu, Ranson Shalini D'Souza and Kutam Edbettu, Ronald Wilma Luis Milagrisi, Edwin Rosie Crasta Edbettu, Alrina Alviron Mascarenas Uppurbi, Smitha and Andrea Lewis Tankabettu, Leslie Lewis Tankabettu, Rocky D'Souza Tankabettu, Raymond Crasta Kalyanpur B, Stephen Almeida Tankabettu. Anga Samestang देवबरें करूं म्हणटा. आतां गोवळी बापानी तांचो संदेश दिवंक विनंती करता. भावां भयणीनो, जमलेल्या तुमकां समेस्तांक तशें परगांवांत आशिल्ल्या समेस्तांक पास्का फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. पुनर्जीवन क्रिस्तान हाडिल्लें तें शांत समाधान सदांच तुमच्या कुटुंबांनी रास करून दी म्हूण हांव मागतां. फाटल्या 3 दिसांनी म्हणजे ब्रेस्तर, शुक्रार आनी शनवार हांगासर आमची लितुर्जी भोव आपुरबायाची जावन आसली. येतोळूच विगार जेरालांनी तुमचो उपकार बावडला. पूण हांव प्रत्येक तरान ही लितुर्जी अर्थाभरीत रितीन मांडून हाडून हर एकल्याक आंतो वांटेली जावंक अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां उल्हास पटयता. आयच्या दिसा लितुर्जी चलोवन व्हेल्ली आमच्या ICYMच्या भुरग्यांनी तांचे लागीं विनंती आनी एका पास्कांच्या फेस्ताक राखून राखनात. वर्सां मदें ह्या लितुर्जेन तुमी भाग घेतलो जाल्यार खंडीत जावन आमची लितुर्जी आनीक चड अर्थाभरीत करूंक आमकां साध्य जातलें. जावं पुरो आज गायलेलीं गितां वाचपां हर एकल्याक बरी भोव आपुरबायेन तीं केल्यात.
आनी त्या देखून प्रत्येक तरान तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां. आयचो संदेश परत एक पोटी तुमच्या मतीक हांव उगडास सरतां. पास्क म्हळ्यार उतरोन. उतरोन पातकी जिणेतावन कुरपे जिविताक, काळोखातावन उजवाडाक, निराशेतावन भरवशाक, मरणातावन पुनर्जिवनपणाक. तोच पुनर्जिवन क्रिस्त आमकांय असल्यास जिवितांत जिवोंक फावो करून दी म्हूण आमी प्रत्येक तरान मागया. निमाणे आशिर्वाद घेवनशाक हात जोडून तकली बगावन रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या दाबाजेक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतले तुमकां निवारूं. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ सोंपतस संतोश भरीत काळजांनी ताचे पुनर्जिवनपण तुमी समरमतात. उतरावरत्या आनंदान ससनाच्या परबेन तुमी वांटो घेवंक पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवे सदा आसो. वचोन येयात. पुनर्जीवनाच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. भगेवन कुर्सचे गुरेन देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.